Jesus, son of perfection. For the sake of Jesus, son of perfection. For the sake of Jesus, son of perfection. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे प्रीतीच्या बाबा मडिनो वैसांग कामिलो गुदिनो
त्या आमच्या बाबाक आमची मोदलो देवान आपणाक जाय म्हूण आपणाशी आपोवन व्हेलो. आमचे मोदलो ताका काडलो म्हूण आमी दुखी जाल्या, पूण तो सर्गीचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा, तितको सोंसतेल्यानो वचोन भोगतेल्यानो म्हजे शेयात हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसो दितलो. तरी आमच्या दुखान ताची गोठे आमकां मेळूं आनी हे दूख क्रिस्ती मनान आमी सोसूंक त्याच बरोबर आमच्या बाबा खातीर आतां आमी सर्गीच्या बापाक प्रार्थुया. परमेश्वर म्हाका सोडयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका सोडयता, कांयच म्हाका प्रार्थुया. सर्वेस्परा काकुतीन आमची मागणी आयकून घे. पयसांक आमिलो बुदिलो तुज्या चाकराच्या आत्म्याक ह्या संवसारांतलो भायर सरूंक तुवें फरमायलाय. ताका स्वर्गेच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भोगतांचो सांगाती कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. घुसवण आनी गोठाय मागुया आमच्या बाबाच्या कर्तांनी, तशेंच भुरग्यांक आनी बच्च्यांक. काकुतीच्या बापा आनी सौर घुसवणेच्या देवा, तूं सासरीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाच्या काळोखांतली आमकां जिविताच्या उसवणान पावयताय. लोकांक सुस्कारतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण आमी कांतेपणी प्रार्थना. सर्वेस्परा जा तूं आमचो आसरो आनी बोड आनी ह्या दुखाच्या काळोख आनी विलापांताक तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सुम्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून आमी ताचे सरशी दावूशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सोर दुखां पुसून वेतली. तुय आमच्या बाबा कोणे आमकां एकवटाय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सासणाचो विसो सर्वेस्परा ताका लागूय.
सुरुवातीक गीत घेऊया V14 पेज 259. मोगाल भावा भयणीनो, खंयसाव कामिलो गुदिनो ह्या आमच्या भावा पासत मागूंक आनी ताचीच मेल्ली कूड मातेक लावूंक ह्या देवा मंदिरान आमी आयल्या. जिवीत तशेंच मरण देवा कडसूनूच येता. खंयच्याय वेळार, खंयच्याच पिरायेर वो खंयच्याच जाग्यार मरण आमच्या दारार मारीत तें आमी नकलो. आमच्या भावाक 3 दीस फाटी देवान आपल्या सोरशी आपोवन व्हेलो. आपले फामिली सांगाता कुशालकायेन तो जियेलो. आपले गोरकानीक पेरपेताक एक विस्वाशी पोती तो जालो. आपल्या पुताची, केविनाची आनी दुयेची, कॅरनाची जतनाय घेतली आनी मोगान तांकां वाडयली आनी शेजार समाराच्या सूख दुखान वांटो घेतलो. मोगान तांकां वाडयली आनी शेजार समाराच्या सूख दुखान वांटो घेतलो. जायतो तोकोस घेवन आनी मेहनत करून आपलो वार दोंडो ताणें केलो. तसोच पिडेन पडून जायते त्रास ताणें सोंसले. आयज ह्या संवसारान वतल्लो खरो, पूण पिडेन पडून जायते त्रास ताणें सोंसले. आयज ह्या संवसारान वतल्लो खरो, पूण एका नव्या आनी सासणीक जिवितान तो जल्मल्ल्या. जेजू म्हणटा पुनर्जिवणपण आनी जिवीत हांवूच. जी कोण म्हजेर विस्वास ठेवता ती मेली जाल्यार जिवी आसतली. ह्याच भरवशान कोसेसांव जियेलो. ताच्या मनान आमी दुखी जाल्या, पूण जेजूची भरवशाची उतरां आयकूंक आमकां बुजवण मेळ्ळ्या. तर जेजूच्या पुनर्जिवणपणान ताका वांटो मेळूंक आनी ताच्या दुखेस फामिलीक बुजवण फावो जावंक ह्या मिसांतल्यान त्याच बापा लागीं मागुया. मोगाळ बाबा भणीनो, ही सुरवातीची कल्पना आमच्या मनांत आमी दवरुया. देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. पयली सुवातेर कोन्सुआंव कामिलो गुडिनो ह्या आमच्या बाबाच्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासुया.
ताच्या जिवितांत देवान सवां बेसवां जायत्या देण्यांनी ताका बोल्ल्यात. त्या खातीर ह्या संवसारांत आसतना ताच्या जिविता पासत आमी देवाक दिनवासुया. आनी आयज करीत भाशेन आमी एकठांय जाल्या ताका सासणाचें जिवीत देवाच्या गोपांत सासणीक विसोब आमी मागूंक. आमी क्रिस्ती भावार्थी आमी सोत मानता मरणा उपरांत जिवीत काबार जायना पूण जिवीत बदलता. आनी त्या खातीर जेन्ना आयज आमच्या बाबा पासत आमी मागता ताका सासणाचें जिवीत मेळोवंक आमी करीत भाशेन मागुया ताच्या दुखेस जाल्ल्या कुटुंबा पासत हें मरण क्रिस्ती मनान सोसूंक करीत भाशेन तांकां देवाची गोठाय देवाची बुजवण आमी मागुया. आनी मनीस कशी जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी सोकला पडटा आमी पातोक आदारता आनी आमचो भाव पासून मनीस कसो जायते फावटी चुकला आसतलो. त्या खातीर पातकांच्या प्राचिताच्या मनान करीत भाशेन आमच्या बाबा पासत आनी आमच्याय पासत आमी देवाच्या काकलुतीक आमी उलो मारुया आनी सगळे आमच्या पातकांचें बोगसणें देवा लागीं आमी मागुया. आनी कोणती बरी काळजान म्हणुया हांव पातकी सदपुतवेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिना म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून मनान विचारून वायट आदारान करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध. ह्या पासत बायलो सदांच सांकवाल मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोवता आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सदपुतवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थना. सदपुतवेदार देवा आमच्या बापा तुजो पूत मेलो आनी मोडनांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण भावार्थान आमी ओळखून घेता. ताची सवें मरून गेल्ल्या कोंसवांव आमच्या बाबाक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोडेस्पूर देवान आदामाक उलो मारून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भिवून लिपलो.
देवान विचारलें, तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलां तोड? हांवें आडवाच्या रुखाचो फोड तुवें केल्लें खालें बी ना. आदावान जाप दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खालें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जाप दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें खालें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलाय देखून सगळ्या गोरवाच्या मोनजाती आनी रानवटी जनावरां परस तुजेर व्हड शिराक पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितान तूं पोटार तूं चलतलोय आनी धूळ खातलोय. तुजे आनी ओस्तोडे मदें आनी तुजे सोस्ती आनी तिची सोस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलों. ही तुज्या मस्तका मांडटली आनी तूं तिचे कोटेच्या चाबायतलो. आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगळ्या जिवाची आवय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, तूं आमचे कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. आनी एकता म्हणुया, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. प्रितुमे वेल्या सोयर ओस्तोऱ्या वयर भोव व्हडद्या देवा, तुका दुवेन सोदोय केली. जाणें सोड आनी संवसार रचला त्या सर्वेस्परा देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब, तूं आमच्या कुळेची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. तुवें जो विस्वास दाखयलोय तो मनशाच्या मनांतलो सोरचो ना, पूण देवाचे पदवेंतलो सदांकाल तुमकां उडगास हाडटलो. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. देवान तुका सदांकाल मान मेळोसो करूं, सदां तुजेर आशिर्वाद घालूं. कित्याक जेन्ना आमचे राष्ट्रां ही होलकी जालीं तेन्ना तुजें जिवाची तुवें पर्वा केली ना. जबाब, तूं आमच्या कुळेची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. उद्गाराक उबी रावया. उद्गाराक गीत गावया P8 श्लोक 6 आनी 7 पेज 24. जेजूच्या कुर्साची ताची आवयची भूण क्लेफासाची पोतीन मारिया आनी मागदलांची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसल्या मोगाच्या शिसाक पडून जेजून आवयक म्हणलें, वस्तुरी हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय.
आनी त्या वेळार तान सिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें सोंपातलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक सोंपून न्हयन कोरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान बोलोलें दोंडूर तुंय आसलें. ताणें शिरक्यान बुडयलोलें एक आलोबें बोडीक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, सोंपातलें, आनी तकली बागोवन ताणें प्राण सोडलो. जेजू क्रिस्ताचेर शुभ पडतो मानये. वाकडी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, कॉन्सेसांव ही आमच्या भावाक आमी आज निमाणो आदिवस करपाक ह्या देव मंदिरांत आमी एकठांय जाल्या. कोणाकूय आदिवस करता तेन्ना आमकां आगोड लागता. कोणूय परदेसांत वेता तेन्ना आमी ताका मेळटा, ताका बुसवण दिता, ताच्या सांगाताक थोडोसो वेळ आमी रावता. आनी जो कोण पयस वेता दिसती तो पडना, ताचो सांगात आमकां मेळना, ताचें उलोवप आमकां मेळना, तेन्ना आमकां अदीक दूख लागता. ताका आदिवस करपाक जे कोण लागशिल्लीं आसात तांकां अदीक दूख, तांकां व्हडलें दूख कशें जाता. कॉन्सेसांव ह्या आमच्या भावाक ताका देवान आपयलो. देवानूच ताका मोगान रोचलो. देवानूच ताका जायते देण्यांनी भरलो. आमचें जिवीत जावन आसा देवाचेंच देणें. आनी जें कितें आमी करता तें आमचें देणें देवाक जावन आसा. ताका देवान जायते गूण दिल्ले. एक बरो बापूय कसो जबाबदारीन आपलो वावर बरे भाशेन तो करतालो. आस्त्या तोंडाचो, कोणाकूय आदार जाय जाल्यार रोखडोच पावपाचो, दुसऱ्याचे गरजेक तो वचपाचो, आनी भाशेन जायत्या देण्यांनी देवान ताका भरलो. बरी तत्वां परवणी तो जियेलो. भावार्थ ताका आवय बापायनी दिल्लो तो भावार्थ तो जियेलो. आनी जशे भाशेन बायगूण पावलो म्हणटा, धांवपाची आसली ती वाट हांव धांवलो, आतां म्हाका इनाम म्हाका मेळटलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. ताणें जिवितान जायते कोस सोंसले, जायते त्रास ताच्या जिवितान ताणें भोगले. ताका स्ट्रोक मारलो तेन्ना ताणें ह्या बाजूचेरूच रावन ताणें हें सोंसलें. आनी ताका बेड दिता तेन्ना तो आस्त्या तोंडाचो आसलो. तो आपल्याक दूख पडटा, आपल्याक कोस पडटात ते दुसऱ्याक तो दाखयनासलो. आनी ताणीच आपल्या जिवितान असले कोस सोंसले. कितले तरेचे कोस ताणें ह्या घरांतूच रावन ताणें सोंसले. आनी आमकां खात्री आसा ताची पुरगोतोर ह्या संवसारानूच आसना जाली म्हूण. आनी देवान ताका ह्या आपल्या वांगडाक व्हरपाक देवान ताका हें आमंत्रण दिलें. दोस देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं अशें जॉब ह्या पुस्तकान आमकां मेळटा. ताणें आपल्या जिवितान असले कोस सोंसून देवाक जाय ती करून देवाची खुशी ताणें पाडली. आनी ह्या खातीर आमकां खात्री आसा तो देवा सोची गेला. देव ताका मुजरी दितलो. जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत देव ताका वांटो दितलो. तरी आसतना आमी पातकी मनीस, आमकां जायती अस्कोताय आसा. आनी असली पातकी मनीस म्हळ्यार ही अस्कोताय म्हळ्यार आयचे पयले वाचपान आमी आयकलां. ह्या उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी आयकलां, देवान मनशाक मोगान रचलो. आनी देवान ताका ही आज्ञा दिली, सगल्या रुखाची फळां तुमच्यान खावंक जाता, पूण एकूच झाडाचें फळ तुमच्यान खावंक जायना. तेन्ना सैतान येता आनी नाडटा. आनी भाशेन
हे आदावांक हे पोड खावपाक दिता आनी आदावान हे पोड खाल्या उपरांत ताका आपलीच लॉस दिसता आपूण विंगडो आसा म्हूण तो पानां बांदता आनी जेन्ना देव ह्या बागेंत पासार जातलो तेन्ना ताका उलो मारता आदाव तुमकूय आसा आनी आदाव एके भाशेन जबाब दिता म्हाका बायलेन हें पोड दिलें आनी हांवें हें पोड खावन पातो घातले आनी बायल तशीच जबाब दिता म्हाका सैतनान ही ताळणी घातली आनी हांवें हें पोड घातलें म्हणटच आमी पळयता थंयसर पातोक आसा आनी कोणूच तिगाय मनशां आपल्याचेर घेवपाक सोदिना दुसऱ्याचेर घालता आदाव एवेचेर घालता एव सोरपाचेर घालता आनी भाशेन आपली चूक जाल्या म्हूण ती मानून घेना हे भाशेन आमच्या जिवितान जायते पावटी घडटा आनी देवूच आमकां एके भाशेन आमचे लागीं प्रोस करता तूं खंय आसा तुजो बेस कितें आसा आमच्या जिवितान आमी जायते पावटी बातका उदिशी देवा सरसिडी आमी पयस वेता आनी देव आमकां उगडास करता तूं खंय आसा तुजें जिवीत खंयसर पावलां तुजें खासगी जिवीत कशें तूं जियेताय असलो उलो देव आमकांय दर दिसा करता आनी आमकां जायते सोयीक दिता आमी परत ह्या देवा सरशी येवपाक आमची चूक जाल्या म्हूण आमी ओळखून घेवपाक पूण जायते फावटी आमी आमची चूक आमी ओळखून घेना दुसऱ्याचेर आमी ही चूक घालता आनी भाशेन आमी बरें कशें आमी दाखोवंक सोदता हें जावन आसा मनशाचें सोयम आमी सोंपेपणी आमची चूक जाल्या म्हूण मानून आमी घेना आमी पातकी म्हूण आमी थोडे फावटी आमी मानून घेना पूण आमी देवा मुखार सगळे पातकी आनी पातकी कशें आमी देवाशी परत येवपाक देवूच आमकां देवाच्या उतरा उदिशी आमकां आपयता आज आमी परब करता मारिया पवित्र सोबेची आवय असली परब आयच्या दिसाक आमी करता आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता जेन्ना जेजू कुर्सार मरता तेन्ना तोच जिवांक म्हणटा जिवांव ही जावन आसा तुजी आवय आनी तेच भाशेन ह्या आवयक जिवांक एक पूत कसो धरूंक जेजू ताका उलो करता दोज आज आमी सायबिणींची परब आमी करता आसतना जायती आमी सायबिणींक नांवान आमी उलो करता आनी ती जावन आसा आमची आवय ती जावन आसा आमची माय ती आमकां सगळ्या वेळार गरजेच्या वेळार ती आमकां पावता आनी तिचे सवें आमी मागूंक ती जेजू सरशें मागता आनी आमकां भाव तें दिता तर आज आमी आमच्या भावाक कोसेसांवांक ताका निमणो आदेवस आमी करूंक आयल्या ती सायबीण माय जावन आसा ताची आवय आनी ही आवय चडशें तो आसा म्हूण आमी खात्रेन सोद मानता रोज मनीस आमी चुकता जायते फावटी आमकां वस्कोताय आसा आनी वस्कोतायेक लागून देवाचे कायदे आमी मोडटा तो ताका सगळें कितें वस्कोताय आसा ती बोगस म्हूण आनी ताका परत जेजूच्या पुनर्जीवनपणान वांटो दी म्हूण आमी करीत भाशेन ताच्या आत्म्या खातीर मागता आसतना ताच्या गोरच्या पासत बायले पासत भुरग्यां पासत आमी मागुया ताकाय हें व्हडलें दूख जालां तांणी भावार्थाचे नदरेन तांणी व्हरूंक तांचोय भावार्थ उदीक देवाचेर गोठ रावूंक ताचे आखे फॅमिली पासत मागुया
दाना थळावे वेळार गीत घेऊया C24 पेज 38. C24 पेज 38. म्हज्या बाबा भणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सत पुदवेदार देवा बापाक मानता तसली सांबूड मागात तुमच्या आपले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याक्या पयस शुभेच्छा देवाक सुरेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कोणबळ्या बापा तुज्या बुदाची सोडवणे पासत आमी तुका हे बलिदान समर्पितां. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण ताणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो तर तो ताका दोयाळ मुत्सिबीदार कसो आतां मेळून म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. आमची काळजां बावरिया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सत पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तोच संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण ताचे उदेशीन देवदूत तुका पोरणी पाठ कोत्तात आनी तुजे मुखार सासनाच्या सासनाक संतोसतात. तांची सांगाती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा क्रॉस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगाक आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोसूंक वेचचे आदी ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर म्हजी.
तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराराचें हें रोगत पातकांचे बोगसडे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gute porgodoja. Jezucia modnaco ani puno जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल सुखाल समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोरी तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बेगीन बापा फिलीप नेरी आमच्या कार्डियल बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमुखान वाडय. सर्वेस्परा तुझे चाकरा कोयसाव आची काकूत कर ताका तुवें आमचे मदलो संवसारांतलो आपयन व्हेलो जसो पळय दिसतना वरवीं तो जेजू बरोबर मेलो तसोच ताचे बरोबर तुज्या घरांत तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान तेय आमच्या भावा म्हयन्याची किरीत भाशेन ताच्या आवय बाबाची आनी सगळ्या गोंयच्या फॅमिलीच्या वांगड्यांची मेलेल्यांची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सगळ्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखार व्हड पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अदीक करून ताचे पोतेनीची आनी भुरग्यांची जे आयज दुकान आसा तांकां उसवण आनी गोठाय मागता. आंखवार मारे देवाची माई सांगती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन तोर दोता आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां माटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सद्बोध वेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना.
मुगाळ बावडीनो आमच्या बाबान जायते बावडी आमच्या बाबा हे मागणी उचलला हे वेळार आमचे मन आमचे गाडीज एक करून हे आमच्या बाबा पासत सगळ्या पातकाचे बोगसणे आणि ताका सासनाचें जिवीत आमी मागून ह्याच जेजून शिकयलेले मागणे आमी बरोबर भावार्थान आनी मोगान आमी म्हणुया. आमचे बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां कांडेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उद्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलो दीन सर्व पातकांतली सुरय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदनाक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सरांकार तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जोणाका पयल्यांत ती सगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें तुवें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्प्रोसात शेवताना गीत घेऊया. D34 पेज 65. D34 पेज 65.
Pracuję. प्रितीवंत बापा ह्या आमच्या संवसाराच्या पयल्या वेळार तुज्या पुताचे मास आनी रोगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलाय तर ह्या पवित्र जेवणांत तुवें पोसलेल्या कॉन्सेसांव आमच्या बाबाक सासणाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसुया. You never said, I'm leaving. You never said goodbye. You were gone before we knew it, and only God knew why. A million times we needed you. A million times we cried. If love alone could have saved you, you never would have died. In life, we loved you dearly. In death, we love you still. In our hearts, you hold a place that no one could ever fill. Our grandpa, Conceição Camilo Coutinho, was called by Almighty God unto him last Thursday, 16 May, after a prolonged illness. We are all saddened by his death, but the words of our Lord, promising eternal life to those who believe in him, comfort us. We believe that he is now with the Lord in paradise. Words cannot express our sense of loss nor fill the emptiness we feel inside. Conceição was a very gentle, loving, and caring man. Even though he was at times strict with his children, they always knew it was out of love and concern for their well-being. He was an amazing husband to his wife, Perpetua. They were always there for each other. He was hardworking
and compassionate towards all and always supportive. Together with his wife, he carried on with his traditional bakery business, supplying tasty bread which was relished by everyone. We will miss you immensely, Conceição. Your love and guidance will stay with us forever. On behalf of his wife, Perpetua, son, Kevin, daughter, Karen, and her husband, Elvin, I express sincere gratitude to our parish priest, Father Orlando Marquis, who would visit him and give him Holy Communion and celebrated the funeral Mass today. We also thank Father Loserio Godino, Father Lurdino, and Father Elvis Godino for celebrating this Mass and praying for his soul. I thank the Eucharistic ministers who would bring him Holy Communion every month at home during his illness. I also thank the choir and all those who participated in the liturgy and helped in the church. Our sincere thanks to cousin Nurse Melba Godino for all the help she rendered throughout his illness. Also thanks to Dr. Edwin and other doctors and nurses from Goa Medical Hospital, Bangalore. A special thanks to all our relatives, neighbors, friends for all the help and support. Last but not the least, I thank all of you for coming from far and near, sharing in our grief, offering condolence and floral tributes, and for participating in this funeral Mass and praying for his soul. Thank you once again. Adios, Conceição. उभी राहूया. मेल्ले कुडीक मातेक लावचो कायदो भावार्थाचे चाली प्रमाणे पालतना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची कोसेसावाची आमी मातयेक लायताव ती विनाशी कूड सोर्वेस्पोर भोगतांचे वर्गांत पुनर्जोनपणांत ओ विनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या जोम्यांत मेळवूं. अशें मरणाचे झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोगल्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं. Swagoo
शासनाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाभोय आनी निरंतरी प्रकाश ताचेर फागोय. भोव दयाल बापा, आमच्या बाबाचो कृष्णाचो आत्मो आमी तुज्या आधीन करता. जेजू ताई मेल्ल्या सगळ्यां बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगता पुनर्जीवन तो जातलो म्हूण तीर बरवश्यान आमी पात येता. ह्या विनाशी जिवितांत ताका तुज्या चाकराक स्वभार देण्यांनी तुवें भरलय. अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्ताताय भक्तांच्या एकवटाची कुणा आमकां दिली. देखून आमी तुका तीन वाचता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन मागणें तूं काकलुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक पयसा सर्गीच्या दारां उगड आनी आमी अजून ह्या संवसारांत आसा ती ओदी करून ताची गोच्ची बावळकाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवळ दिवची कर. अशें जेजू सवेक पावून तुज्या सांगाताक आनी आमच्या बाबा बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जियेवूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरू. तुज्या येण्यावेली रोगसाक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुजाल्या शारांत व्हरून पावों. गीत घेऊया W14 पेज 270. W14 पेज 270. Ador
बाबा त्या साइड को मासो ब्लॉक करना था प्लीज त्या साइड को पकड़ना असं सत्य दर दिमाग में सब रॉन्ग एंगल पर आमच्या भावाक कोयसान ह्या जिवितांतलो आपणा सोडशीन देवान आपयलो देखून मातेची केल्ली ताची कूड आमी आयज आनी आतां मातयेक लायता पूण मेलेल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी हो विनाशी करतो देखून आमच्या भावाक सुमेचे आधीन करूया स्वामी आपले शांतीन ताका वेंगोव आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या भावा पंसा पासत आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी आतां प्रार्थना ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवन पळोवन आनीक दीस म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हज्या तांची जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मरचो ना लाजाराच्या फोंडात तूं रडलोय सुमया आमची दुकां पुसून काड तुवें मेलोल्यांक जिवन केलें आमच्या बाबाक खुसान सासणेक जिवीत दी आपले पाप रडटले चोराक तुवें सोग बसयलोय आमच्या भावाक तुज्या राज्यांत घे आमच्या भावाक पवित्र इस्तानान वरवीं नितोल केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली आनी तुज्या भाग्यवंताच्या लोम्यांत ताका एकठांय आमच्या भावाक कोयसान तुजे कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें पसय ताका तुज्या सोर्गीच्या जेवणांत बसय आमच्या भावाच्या कोसाच्या मदलो वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या ओदीक करून ताची गोची भावार्थाचे भुजोनीन आनी सासणीक जिविताचे बरें वचन ताका आनी आमकांय धीर दी सगल्या ताच्या बऱ्या जिविता पासत ताच्या बऱ्या उतरां कुरण्या पासत ताच्या बऱ्या वावऱ्या पासत आनी सदांच आपकुशेन बरें केल्ले पासत देवाक आर्गां दिवया देवाक दिन वचूया कितें चुकीचें ताच्या जिवितांत आसा आनी उरलां जाल्यार देवान ताका बोगसून आनी हें सासणाचें जिवीत ताका ताच्या आवय बापायक आनी सगल्या गोच्या मेलोल्यांक फाव करूं सगलीं बरोबर म्हणया आमचे सर्वेस्पर आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेलेल्या चाकराची काकलूत कर आपल्या कोरण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका बरें मन आसलें खरें बाबार्थान हांगा ताका बाबार्थ्यान ताईन तुवें एकवटायलोय
तेच बरें तुजे काकलुतीन स्वर्गीय देवदूतांच्या वर्गांत ताका स्वागत करूंक मेळूं ताका भितर काड म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सासणाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाभय कातर काबार जाऊन गोच्ची पहिली माती घालात गोच्ची पहिली माती घालात चल Wow.
Tadi tadi macam ada yang lepas tadi.